गोयच्या प्रजेचो आवाज। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। भाजप निश्ठावान आनी प्रामाणीक कार्यकर्त्यांक आनी ताच्या कामाक केन्नाच विसरना। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विधान। मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवन आयज तांकां पुराय जातात 5 वर्सां। वेंचणूक आयोगाची 7 मे दिसा 20,000 झाडां लावपाची मोख। तशेंच जाणट्यां खातीर कांय मतदान केंद्रांनी वैजकीय कॅम्पाचे करतले आयोजन। लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू। घोळटे पंगड सर्वेलन्स टीम स्थापन। पैशाच्या वेव्हाराचेर राजकीय पक्षांचेर नदर। मायनिंग डंपाची रिती सुवात। फुडारात शेतकी पिकावळ वा उद्देगा खातीर हाडपाचो सरकाराचो विचार। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। सत्तरीत गवे शेतांनी घुसून पिकावळीचे केले लुकसाण। पारंपरीक पद्दतीन मेहनतीन केल्ल्या पिकावळीचे लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांनी उक्तायली नाराजी। सरकारी कर्मचाऱ्यांक कार्यालयात वचून हेल्मेटान बडयलो। घडणूक मडगावची। मारप्या आड पुलिशेन कागाळ नोंद। आता पळयात खबरो विस्तारान। भाजपा आपल्या कार्यकर्त्याच्या कामाक विसरना, ताची दखल घेता। म्हजे मुख्यमंत्री पद हे ताचीच देख दिवपी उदाहरण, अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला। आमदार मंत्री जावपा फाटल्यान कश्ट आसता, तातूंतल्यानूच एक बरो लोकप्रतिनिधी घडटा। राष्ट्र प्रथम, राज्य प्रथम आनी लोक प्रथम ह्या तत्वाक मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव पयलें प्राधान्य दिता, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे आयज भाजपाचे मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां पुराय करतात। मुख्यमंत्री गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत घेतिल्ल्या खासा मुलाखती वेळार उलयताले। मनोहरभाई पर्रीकर हे माझे आयडल आशिल्ले। तांच्याच आशिर्वादात हांव राजकारणांत आयलो। घडये कदाचित तांच्यांनी 5 वर्सां पुराय करूंक ना, बट तांच्या आशिर्वादान हांव 5 वर्सां पुराय करपाक शकलो। हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा। आयजूय तेंचे शब्द याद जाता। डॉक्टर प्रमोद सावंत लंबे रेस का घोडा है, हे तांच्यांनी म्हणिल्लें म्हज्या पयल्या निवडणुकेच्या वेळार, तें याद जाता। सातत्यात भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वाचो आशिर्वाद माननीय मोदी जे आसतले, अमित भाई शाह आसतले, JP नड्डा जी आसतले, आमच्या पार्टीची स्टेट लिडरशीप एट प्रेजेंट पार्टी प्रेजिडेंट सदानंद शेट तानवडे, म्हाज्या बरोबर आशिल्ले कॅबिनेट कलीग आनी समेस्त गोंयकारांचो आशिर्वाद हो सगळ्यांचो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो। कारण पयले फावटी फुलकान लागली गुळी आनी कितें हें सगळें म्हणत ओके एक्सिडेंटल म्हणत गोंयकारांनी 2022 खरोखरूच परत एकदा भोवमत, त्या खातीर गोंयकारांचो सगळ्यात पयलीं हांव आभार व्यक्त करता, जेंच्यांनी म्हाका संद दिली आनी म्हज्या विशेश करून सांखळी मतदारसंघांतल्या सगळ्या लोकांनी म्हाजेर परत विश्वास दवरलो आनी गोंयची सेवा करपाची संद मेळ्ळी। त्या बद्दल सगळ्यात पयलीं सगळ्यांचे खूब खूब आभार। 19 मार्च 2019 ह्या दिसा तुमी सोपूत घेतलो आनीक राजकीय निरीक्षकांनी तुमकां म्हणिल्लें की अनएक्सपिरियन्स इतल्या खातीर तुमी आमदार जाले, विधानसभेचे अध्यक्ष जाले, पूण मंत्री म्हणून जो पळय एक कामाचो अनुभव लागता। कारण कशें आहा की पॉलिटिक्स वेगळे तरेन, पूण त्या कदेलाचेर बसतकीर एक ब्युरोक्रेसी म्हणून येदो व्हडलो राक्षस कसो तुमच्या मुखार आसता। एका अर्दान IAS, दुसऱ्या अर्दान स्टेट कॅडर, बाकीचे कर्मचारी आनी कशें काम करप ना, सरकारान एक बरे नजरेन बरे हेतून हाडिल्ली सुद्दां येवजण्यो कशें पाड घालप, हाजे बद्दल एक तांकां चड अनुभव आसता मुख्यमंत्र्या परस। सो सुरवातेचो तुमचो अनुभव आनी आज 5 वर्सां नंतर तुमी ज्या लिलया ब्युरोक्रेसी हँडल करतात, हातूंत भितरलो फरक तुमकां कसो जाणवलो आनी तुमी तो कसो साध्य केलो? एक म्हणजे जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि राष्ट्र प्रथम, राज्य प्रथम, लोक प्रथम ह्या भावनेंतल्यान काम करीत गेलो
काय जेन्ना हांव फोकस आसा ब्युरोक्रेसीक फोकस जावचीच पडली. सो ही कारकीर्द पळय सगळी आसा आनी आतां तुमकां मेळिल्लें मुख्यमंत्री पद तुमी कंप्लीट करता ती 5 वर्सां ह्या सगळ्या फाटल्यान म्हणून पळयत आसतना तुमकां कितें दिसलें आनी ताजे पयलीं एक म्हजो प्रश्न असतो असो की तुमी जेन्ना पयलीं इलेक्शन हरले त्या वेळार तुमकां अशें दिसलें ना कित्याक ती सरकारी नोकरी सोडली, कित्याक राजकारणान आयलो आसतो बरो आशिल्लो, किंवा घरान कोणें तरी म्हणलें ना तुका सांगिल्लें आमी इलेक्शन बी नाका तुका, अशें कितें जाल्लें? घरांतल्यांनी कोणीच केन्नाच म्हणूंक ना. नोकरी सोडटा आसतनाय सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. तुका राजकारणान येवपाक जाय यो, नोकरी सोड, कांयच हरकत ना. पडल्या उपरांतय कोणीच केन्ना म्हणूंक Okay. ना म्हाज्या पप्पान ना आईन किंवा ना मिसीस इंसुलक्षनान की दे ऑलवेज सपोर्टेड मी. आनी पडल्या उपरांतूय बी हांव डिप्रेशनान वचूंक ना. पार्टीन म्हाका पद दिलें, स्टेट युवा मोर्चा प्रेजिडेंट केलो आनी पुराय म्हज्या मतदारसंघांतल्या लोकांनी विशेश करून म्हजेर विश्वास दवरलो आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत काम केलें. त्या खातीर म्हणजे एखाद्या कार्यकर्त्याक तेजे सकयल आशिल्ले कार्यकर्ते तशें पळोवंक वता जाल्यार शक्ती आसता. एखाद्या लिडराक आपल्या मतदारसंघांतले कार्यकर्ते ही खरी शक्ती आसता. राज्य वेंचणूक आयोगान येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत पयलेच फावट झाडां लावपाची मोहीम राबोवपाचें थारायलां, जाका लागून फुडली वेंचणूक ग्रीन वेंचणूक जातली. गोंयभर 20,000 सुमार फळांची आनी वखदी झाडां लावपाची वेंचणूक आयोगाचो हावेस आसा. गोंयच्या प्रत्येक मतदान केंद्रा भोंवतणी वेंचणूक कर्मचारी 5 झाडां लायतले. तशेंच कांय मतदान केंद्रांनी मतदारांक रस्त्याच्या कुशीक झाडां लावपाक मेळटलीं. ही झाडां जगोवपा खातीरूय वेंचणूक आयोगान पावलां उबारल्यात. वेंचणूक आयोगाचें दुसरें नाविन्यपूर्ण पावल म्हणल्यार 16 वेंचणूक केंद्राचेर जाणट्यां खातीर भलायकी शिबीर आयोजीत केलां. हांगा प्रत्येक सिनियर सिटीजनाचे डॉक्टरा मार्फत चांचणी जातली. ह्या दोनूय नव्या आनी हेर प्रकल्पा विशीं मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना अदीक म्हायती दिली. Will do small plantation, especially medicinal plants and fruit bearing plants. And regards this monsoon wait for next 1 month, we are ensuring you that okay, we will take care of all plant saplings for next 1 month. And then further, it is the responsibility of all of our local people also to take care of these plants, because these all plants are for them only. So that in future our next generations also see the benefits of all medicinal plants as well as fruit bearing plants. Another initiative which we are taking for our model polling station. So wherever we have our model polling station, there we try to find a stretch on our highways or nearby roads or internal routes also, wherever we have piece of land available. And here we are giving one opportunity to all the polling voters. This is not only for a specific category of voters, but it is open for all voters who are casting their vote at these model polling station. We provide them transportation also. From there, we will bring them to our nearby stretch, and there we will give them a chance to plant a tree of medicinal as well as fruit bearing tree. There also we'll take care of all these plants for next 1 month and further also. So this is again a contribution from our polling teams and polling officials to the society. Here we want to show that okay, the third initiative is our medical camp at specific polling booths in urban areas where people are not coming to cast their votes because of their some issues, maybe because of their age factors or their health factors. So we are now coming up with this health benefits to them. Please come, cast their votes and get benefits of health facilities there. These are basic facilities which we are providing you, and further if you require some further reference, their doctors will suggest you and give you priority in appointments at their respective hospitals. So these are 3 initiatives we are coming up this time. As you know about the announcement of elections in Goa, we have our election schedule in phase 3 and our polling day is 7th May. So this time we are fully prepared as per the directions given by our Honorable Commission of India. We are ready with our 1725 polls in both the districts, North Goa and South Goa district. Our district teams are also actively working there. This time
many polling booths are categorized in different model pool categories, like some are eco-friendly with local materials we are using there, green polling booths. Some are polling booths which are totally managed by our women officials. These are pink polling booths. Some are totally managed by our PWD friends, so PWD managed polling booths. Some are youth managed polling booths who are looking after by only young officials in particular age category. Even some polling booths are going to be prepared on the unique concept where we have something very unique to show those people who are coming to cast their vote and to the whole world outside that, okay, see the importance of this particular polling booth in which area. So one in each district here. This time we are coming up with some new initiatives also, 3 new initiatives. 2 are with our environmental friendly initiatives. लोकसभेचे इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी सगळीं सुत्रां आतां वेंचणूक आयोगा कडेन आसात ही इलेक्शन कंडक्ट करपा खातीर. आनी दर वर्सा वेंचणूक आयोग गोंयान एक वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट करता, कितें तरी इनोव्हेशन हाडटा. तशेंच ह्या खेपे अशे 3 तरेचे नवे प्रयोग इलेक्शन कमिशन करपाचे आसा. आनी म्हणून ह्या इलेक्शनाक गोंयान खरें म्हणजे ग्रीन इलेक्शन म्हणपाक शकता. कारण ह्या वर्सा ह्या इलेक्शना भितर वेंचणूक आयोगाचो आदेश आसा की 10 ते 20 हजार झाडां गोंयान लावपाची. आनी हातूंत चडशीं झाडां आसतलीं ती फ्रूट बेरींग फळां दिवपी आनी वखदी झाडां आसतलीं. सो हाजी स्पेशालिटी म्हणजे एक गोश्ट म्हणजे प्रत्येक पोलिंग बुथाचेर जे 5 जाण पोलिंग ऑफिसर आसतले ते एक झाड लायतले. तशे 1700+ पोलिंग बूथ आसात गोंयान भितर. सो हे चडशे पोलिंग बूथ आसात ते गव्हर्मेंट जागे भितर आसात आनी चडशे शाळा आसात. सो म्हणून हांगा ही झाडां लायतले. त्या शिवाय आनी कशे पोलिंग बूथ आयडेंटिफाय केल्या गोंयान, नॉर्थ गोवान, सावथ गोवान, ज्या जाग्याचेर वोटर्स ही झाडां लायतले तांकां नियरस्ट खंय तरी हायवे नाजाल्यार नियरस्ट रोड आसा त्या रोडाचेर ही झाडां लावपाची आसतली. सो ताजे खातीर इलेक्शन कमिशनान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, PWD, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन अशी वेगवेगळ्या एजन्सी कडेन व्हडली टायअप केला आनी ही झाडां लावपाचो मोहीम ह्या इलेक्शनाक मोठ्या प्रमाणाचेर जातली. सो हाजे खातीर ह्या इलेक्शनाक आमी ग्रीन इलेक्शन म्हणपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आचारसंहिता लागू जाल्या. हाका लागून ह्यान फुडें राजकीय पक्षाच्या सगळ्या वेव्हारांचेर वेंचणूक आयोगाचें लक्ष आसतलें. ह्या काळात जर खंयचो गैरप्रकार घडलो जाल्यार नागरिकांनी ते यंत्रणेक कळीत करचें अशें आवाहन उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान सोमारा पत्रकार परिशद घेवन केला. हे शिवाय गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कशा पद्दतीन तयारी चल्ल्या ताची म्हायती तांणी ह्या परिशदेच्या माध्यमांतल्यान नागरिकांक दिल्या. Since Election Commission is also focusing on making on 4 F's which ECI had said in its press release, curbing money power, muscle power, and reporting on MCC violations and preventing misinformation. So our teams are also active and we have stationed 23 flag squads in the field and 16 static surveillance teams are stationed in the district. With respect to any bribery or inducement, we are appealing that any such attempts to give cash or freebies to the voter will be liable for penal action under section 171B and 171C of IPC. Further, we had a meeting with all the banks in South Goa district and we have directed them to report any suspicious transactions in the district and give daily reports for the same. Also, I would like to appeal to the general public and business people to refrain from carrying cash above 50,000. And if at all they are carrying, they should carry proper documentation. Otherwise, the money will be subjected to seizure, and then they'll have to come and prove that the money is with proper documentation. Further, I'd like to appeal to all voters to follow fair and ethical voting process and come in maximum number and vote for election on 7th of May. And even now, those who have not gotten voter card, they can still apply.
they can still make the Form 6 and we will still process their forms and give them voter ID cards. So the mother roll is already prepared. So whatever new forms which are coming, we will put in the supplement roll and they will also be made available for voting. मायनिंग व्यवसाय सुरू करताना अजूनही काय लोक आडमेळी हाडटात. मात ह्या सगळ्यातल्यान वाट काडीत गोंयचो मायनिंग व्यवसाय शाश्वत पद्दतीन सुरू करपाची सरकाराची मोख आसा. मायनिंग डंप जाता तितल्या बेगीन निर्यात करपाचेर सरकाराचें लक्ष आसा. डंप मेकळी केले उपरांत ती सुवात शेतकी पिकावळी खातीर वा उद्देगा खातीर उपेगांत हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत उलयतना दिल्या. मायनिंग हो एक इशू तुम्ही सॉल्व करचे नदरेन एक म्हत्वाचें पावल घाला. तुमच्या कारकिर्दीन ताजें लिलावय जालो. आतां अजुनूय कांय हर्डल अजुनूय दिसतात. म्हणजे तुमकां दिसता की जाता तितले बेगीन मायनिंग सुरू जावंक शकतलें? मुळात हांव मायनिंग भागांतलो मायनिंग समस्याय म्हाका खबर आसा. मायनिंगेचेर डिपेंडंट कशे लोक आहा हेंय म्हाका खबर आहा आनी त्या खातीर डे वनच्यान मायनिंगचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून प्रयत्न आहा. 9 पेक्षा चड लिजीस ऑक्शन केली. ई ऑक्शनचे मटेरियल जितके जावपाक शकताले तितके ऑक्शन केले. डंप ऑक्शनिंग प्रोसेस सुरवात केला. हर्डल काही लोक हाडपाचो प्रयत्न करता, बट आमी क्लियर आसा, फोकस आसा की फुडल्या 5 वर्सांक फूल फ्लेज एकदा डंप ऑक्शन आमी दिले ते खूब मोठ्या प्रमाणात डंप ऑक्शन जरी जालें आसत जाल्यार सगळ्या लोकांक ट्रकाक काम मेळटलें, लोकांक काम मेळटलें, लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळटलें, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली जातल्यो. आनी लँड ब्लॉक जावन आसा जेका आमी म्हणटा की डंप आसल्या कारणान त्या जमनीचेर कांयच करूंक मेळना. अशी लाखांनी स्क्वेअर मिटर लँड ही बेश्टी आसा. हो जर मटेरियल सगळो उचलून फाल्यां सकाळीं एक्सपोर्ट जालो जाल्यार लँड फ्री जाली. म्हणजे ती लँड फाल्यां कोण एग्रीकल्चराकूय म्हण किंवा बाकीच्या कामांक इंडस्ट्री खातीर ही यूज जाली. हाजो विचार आमी करपाक जाय. त्या खातीर पॉलिसीच्या नुसार आनी सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सच्या नुसार आमी फुडें वता. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा अशें मदीं हर्डल हाडटाले. मडगांवां लँड अँड सर्वे कार्यालयाच्या एका कर्मचाऱ्याक हेल्मेटान मारून थंयच्यान पळ काडपाची घडणूक सोमारा घडल्या. ह्या घडणुकेक लागून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेविशीं प्रश्न उप्रासला. मजगतीं हेल्मेट मारिल्ल्या मनशा आड फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या. मडगांवां माथानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्सात दुसऱ्या माळ्याचेर लँड अँड सर्वे कार्यालय आसा. ह्या कार्यालयात सोमारा एका मनशान येवन थंयच्या एका कर्मचाऱ्याक बेशुद्ध जायसर मारलो. उपरांत ताणें ह्या कचेरेंतल्यान हेल्मेट घालून पळूय काडलो. बेशुद्ध जाल्लो मनीस सर्वेयर. उपरांत ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. दिसा उजवाडा घडिल्ल्या ह्या घडणुकीक लागून ह्या कचेरींतल्या कर्मचाऱ्यांनी भिरांत व्यक्त केला. तशेंच आमच्या सुरक्षेचे कितें असोय प्रश्न हे कर्मचारी करतात. माथानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्सात हेर कार्यालयां लेगीत आसात. तशेंच बिल्डिंगेच्या भायर सुरक्षा रक्षकूय आसा. मात इतके आसूनय ही घडणूक घडिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचो प्रश्न थंय उप्रासला. We don't know that person who is he, and we are talking discussion with the head surveyor. And when we were talking to the discussion with the head surveyor, he did not refer any which file for whatever it is. And immediately these things happened when I was sitting in the cabin, and this was the office side. As I told my staff, they're sitting outside. Then he was asking the reference file number. He did not provide a number, but he was saying that my file is done late. Why late? That could have been inquired. But immediately the aggression mode started, and they had a fight in each other. And one fellow of our office got injured. So he was got injured. Now he is now taken for a medical care. Our superintendent is going to file a case before the police. Police are also approaching. And bike. There is a bike in the area of the car parking of that person, which has been seen there. Now police has to take some action on this. माथानी साल्ढाणाच्या सेकंड फ्लोरार आशिल्ल्या लँड अँड सर्वे डिपार्टमेंटांत आज एक शॉकात घडणूक घडली. हांगा एक मनीस आयलो जाणें हांगच्या एक स्टाफाक हेल्मेटान मारलो आनी तो स्टाफ जो आसा जो मार पडलो ताका धुकलून ताणें जमनीर उडयलो आनी तो बेशूद जालो. आनी ताजे नंतर हो दादलो हांगच्यान धांवून गेलो हेल्मेट घालून. ताका कोणूच धरपाक शकल ना. आतां हांगचे स्टाफ म्हणटात अशें जर आमचेर एटॅक जावपाक लागलो जाल्यार आमची सेक्युरिटी कितें? हांगा सुरक्षा रक्षक गेटीर आसात, पूण हांगा वयर म्हणटा ते फ्लोराचेर कोण उरनात आनी ताका ते म्हणटात क्वेश्चन करतात की आमची सेक्युरिटी कशी? जर अशें मार पडपाक लागलो जाल्यार कितें जातलें? सद्याक कळटा त्या म्हायती प्रमाणे हांगचे जो डिपार्टमेंटाचो हेड आसा लँड अँड सर्वे ताणें फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्ली आसा आनी जो स्टाफ जो बेशूद जाल्लो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग तुमवाल काणेकार.
अपहरण जाल्ल्या 8 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याची मुंबयच्यान सुखरूप सुटका करपाक दिवचल पुलिशेक येस मेळ्ळा. नावेले आमोणेच्यान भुरग्याचे अपहरण करपी दुबावीत आरोपीकूय पुलिसांनी धरलो. मूळ बिहारचो दुबावीत आरोपी फेको कुमार हाका न्यायालयान 6 दिसांचे पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिला. दिवचल तालुक्यातल्या नावेले आमोणे वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ल्या 6 वर्सां पिरायेच्या म्हळ्यार 8 वर्साच्या भुरग्याची सुखरूप सुटका करपाक दिवचल पुलिशेक येस आयला. ह्या प्रकरणात अपहरण करपी दुबावीत आरोपीक पुलिसेन धरला. ह्या प्रकरणाचो तपास करपी दिवचल पुलीस ठाण्याचे पुलीस उपनिरीक्षक सुनील पाटील हांच्या फुडारपणा सकयले टिमीन मुंबयच्या ठाणे कुर्ला वाठारांत ही धाडसी कारवाय केली. फेको कुमार अशे अटक केल्ल्या दुबावीत आरोपीचे नांव आसा. मूळ बिहारचो आशिल्लो दुबावीत आरोपी सध्या नावेले आमोणे वाठारांत रावतालो. दुबावीत आरोपीक दिवचले हाडले उपरांत ताका पुलिशेन रितसर अटक केली. ताचे उपरांत न्यायालया सामकार ताका उबो केलो तेन्ना न्यायालयान ताका 6 दिसांचो पुलीस रिमांड मंजूर केलो. हे विशींची माहिती अशी, फाटल्या बुधवारा म्हळ्यार 13 मार्चाक मूळ बिहारचो पूण नावेले आमोणे वाठारांत रावपी एक 8 वर्साचो भुरगो बेपत्ता आशिल्लो. हो भुरगो बेपत्ता आसलो तरी ताचें अपहरण जालां असो दुबाव व्यक्त करीत शरीफ शाह हांणी दुसऱ्याच दिसा म्हळ्यार 14 मार्चाक दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली. हे कागाळीची दखल घेतना पुलिशेन इंडियन पिनल कोड 363 आनी बाल हक्क कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो. तपासा मजगती जे सुवाते वयल्यान भुरगो बेपत्ता जाल्लो त्याच वाठारांत रावपी फेको कुमार त्याच दिसाच्यान बेपत्ता आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. मोबायल लोकेशना वयल्यान तो मुंबय आशिल्ल्याचें पुलिसांक कळ्ळें तेन्ना पुलिसांनी मुंबय वचून ही कारवाय केली. गोंय हे एक बरे पर्यटन थळ आसाच, पूण हाचो अर्थ असो न्हय की पर्यटक येवन मेळत तशे वाठार बुरसो करतले. चोपडे शिवोले वाठारांत पर्यटकांनी पुलाचेर तशेंच पुलाच्या खांब्याचेर आनी 20 ट्रान्सफॉर्मराचेर मेळत तशी चित्रां काडिल्लीं दिसून येतात. ही चित्रां आनी हेर रंगवण करपाचो हक्क तांकां कोणें दिला असो लोकांचो प्रश्न आसा. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी वाठार बुरसो करपी पर्यटकांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी म्हणजे सार्वजनिक प्रॉपर्टी हे गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टीचे सगळे फॉरेनरांनी पळय पेंट केला. सगळ्याक नांवां घातल्या तेंच्यांनी जाय तशी केल्या आनी वेवस्थेर बोर्ड हा खांबे हा तेंच्यार पासून तेंच्यांनी पेंटींग केल्या आनी लायटीची बॉक्सां इलेक्ट्रीक पोल आतां न्यू बॉक्सां घातल्या न्हू त्या बॉक्सांचेर पासून रस्त्यान ते फॉरेनर येता आनी सगळे पळोवन दवरता. सगळे पेंटींग केल्या तेंच्यांनी. तेचेर लक्ष कोणाचो कित्याक ना. आनी एक जर बोर्ड लायत जाल्यार पंचायत येता जो कोण येता आनी काडून उडयता ते. आनी हेंकां हेचेर कांय ना. गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी अशें गव्हर्नमेंट मशिनरी सगळी न्हिदली कितें गोंयचे आमच्या. हे कितें हे सगळे पुला लक्ष घेवन मारपाचे. हे सगळे पुलाचे तेंच्यांनी ड्रॉईंग जाय तशें तेंच्यांनी ड्रॉईंग काडल्या फॉरेनरांनी. आनी हे फॉरेनर आमकां फॉरेनर जाय आमकां कित्याक टुरिजम प्लेस आमची. जर हे फॉरेनर जर अशें जर ही घाण करूंक लागली आमच्या गोंयची सगळे वचत थंय गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टीची जनरलचे प्रॉपर्टीचेर सगळे जर नांवां बरोवन जाय तशी बरोवंक लागले तेंकां जाय जाल्यार तेंकां कोण ना आमच्या गोंयांत. गव्हर्नमेंटाचे कोणूच ना मशिनरी तेंकां चॅक करपाक. नाल्यार हांगा CC कॅमेरा लावपाचे तेंकां अरेस्ट करपाचे. कित्याक लागून ही गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी तेंकां कोणाक एलावड ना हेचेर रायटींग करपाक ड्रॉईंग काडपाक. वचत ते तेंच्यांनी काडला. आनी एक रिक्वेस्ट करता CMा कडेन कित्याक हे प्रॉपर्टीचे जे काडटा न्हू हे सगळे बॅनर लायता आनी फॉरेनर कितें करता. फॉरेनर आमकां जाय आनी ते नाका जाल्ले करता हे आमकां हे जायना. मातशें लक्ष दवरपाचें CMा तेंचेर. सत्तरीत शिरोली हांगासर गव्या रेड्यांनी शेतांनी घुसून पिकावळीचे बरेच लुकसाण केले. पलतटवाडा हांगासर रातच्या वेळार गव्यांनी शेतांनी घुसून पिकावळीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण केले. यंत्रा शिवाय पारंपरीक पद्दतीन केल्ल्या पिकावळीचे लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांनी निरशेवणी उक्तायल्या. सत्तरीत गव्य रेडे शेतांनी घुसून पिकावळीचे लुकसाण करपी घडणुक्यो वाडतूच आसा. सत्तरीत शिरोली पलतडवाडा हांगासर रातच्या वेळार गव्यांनी शेतांत घुसून पिकावळीचे बरेच लुकसाण केले.
पारंपरीक पद्धतीन थळाव्या शेतकऱ्यांनी खूप मेहनत घेऊन वायगणी शेताची लागवड केली, मात गव्यांनी पुराय पिकावळीचे लुकसाण केल्ल्याचे थळाव्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे. शेती करची म्हणून सरकार शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिता, मात रानटी जनावरां आमच्या मेहनतीचेर उदक ओतता तेन्ना आमकां कोण आधार करिना अशें थळाव्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे. सदाशिव गोपी शेटकर त्याचे हांगाच घर त्याच्या वस्तू हांगाच खूप जाणांची सरकार आमकां म्हणटा एग्रीकल्चर कर पण हे आमचे पठारात जास्त हे आता अशें मारता अशें मारलेले आसा. इतले काम करून सगळ्या लोकांक त्रास जाल्लेले आसा. हांगा कमीच ना लोक खूप जण आसा. भाग्यश्री उत्तम गावस, सत्यवन अनंत गावस, अर्जुन अनंत गावस, कल्पना रवींद्र शेटकर, कोमल कमलाकांत गावस, अशी म्हाका दिसता 10-15-20 लोक हांगासर मेहनत केल्ली आसा. येयल्लेले आसा तेंचे सगळ्यांचे हे करून हे करता. हे सदाशिव शेटकराचे ही लँड ताजें नांव अनंत गांव अशें म्हणजे मेहनत करून तेंच्यांनी केल्ले आसा हांगासर. गोंयरांचा आताच की गेले असं काबार केल्ले आसता सगळे गोंयराड्याचे पाय सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मनोहरभाई पर्रीकर हे माझे आयडल आशिल्ले. तांच्याच आशिर्वादात हांव राजकारणांत आयलो. म्हाका दिसता जाका सेंट्रल कॅबिनेट म्हणजे कितें हें खबर आसा तो मनीस